प्रधानमंत्री पदार आशिल्ले लाल बहादूर शास्त्रीजी आनी तांचे कॅबिनेटीन तेन्ना निर्णय घेतलो की गोंयचो जो राजकीय फुडार आसा तो मिड टर्म पोल घेवन सोडोवचो म्हणून. हांगा सत्तेर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आशिल्लो आनीक मिड टर्म पोल हो काय लोकांची इच्छा समजून घेवपाचो मार्ग आसूंक शकना, पूण तसो निर्णय कॅबिनेटीन घेतलो. पूण तो फुडें वचूंक पावलो ना, कारण भारत पाकिस्तान संघर्श सुरू जालो. मागीर शास्त्रीजी संवसाराक अकस्मात अंतरले. इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जाली. तांणी त्या फायलीक हात लायलो ना फुडें व्हरपाक तो इश्यू. आनी गोंयांत विरोध जालो, सगळे कडेन विरोध जालो की हो मार्ग योग्य न्ही म्हणून. आनीक मागीर एक क्रुशियल रोल पुरुषोत्तम बाब काकोडकार हांचो जालो. तांणी हो निर्णय वेगळ्या वेगळ्या फुडाऱ्यांक मेळून बदलून घेतलो आनी कितें केलें की मिड टर्म इलेक्शन न्हय, कॅन्डिडेट पक्ष कांय ना, एक मेकॅनिजम असो आसचो की ज्या मेकॅनिजमान एकच विशय लोकां मुखार दवरचो आनी लोकांक विचारचें हें तुमकां जाय काय हें तुमकां जाय. आनी तेन्ना काँग्रेसच्या पार्लमेंटरी बोर्डान तें मानून घेतलें आनी शास्त्रीजीचो जो निर्णय आशिल्लो तो कुशीन पडलो आनीक हो निर्णय फुडें गेलो. मागीर ताका ओपिनियन पोल हें नांव सरकारान म्हणजे घर खात्याच्या होम सेक्रेटरीन LP सिंग नांवाचो होम सेक्रेटरी आशिल्लो तांणी सुचयलो आनी म्हणून गोवा दमन दीव ओपिनियन पोल एक्ट ह्या कायद्या सकल गोंयांत ओपिनियन पोल जालो. आतां हांवें कित्याक सांगता तर त्या वेळार युनायटेड गोवन्स पक्षान एक मागणी केल्ली की हांगा फक्तच संघ प्रदेश जाय काय विलिनीकरण जाय, इतलेच दोन पर्याय आसचे न्हय तर घटक राज्य जाय काय कितें होय पर्याय आसचो. पूण ताजी पयलींच पंडीत जवाहरलाल नेहरू हांणी सांगिल्लें की संघ प्रदेशाचो एक मोठो फायदो म्हणजे केंद्र सरकाराच्यान तुमकां जाय तितले पयशे दिवं येतात, ताका कसलोच फॉर्म्युला लागना. म्हणून तुमी 10 वर्सां तरी संघ प्रदेश चलयात, तुमकां 2 पंचवर्सुकी येवजण्यो चुकल्यात, जाता तितली उदरगत करात आनी मागीर 10 वर्सां उपरांत ह्या विशयाचो विचार करूं येता. पूण महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान तें मानून घेतलें ना आनी हट्टच धरलो म्हणून निमाणे कडेन मागीर ओपिनियन पोल जालो. आनी ओपिनियन पोलांत लोकांनी विलिनीकरण नाका म्हणून सांगलें. दुसरो पर्याय संघ प्रदेश चालू उरपाचो. म्हणजे संघ प्रदेश चालू उरलो आनी नेरून सुचयले त्या प्रमाणे 10 वर्सां न्हय तो 24 वर्सां चालू उरलो. आनी मागीर ताजे मदीं लोकांक दिसतालें विचार मांडटाले कित्याक संघ प्रदेशाच्यो कांय अडचणी आशिल्ल्यो. संघ प्रदेश दर्ज्यांत एक गजाल बरी आशिल्ली ती निधी मेळपाची, पूण दुसरी वायट आशिल्ली ती सगळी सत्ता एडमिनिस्ट्रेटर किंवा लेफ्टनंट जनरला कडेन आशिल्ली. ताज्यान मंत्रिमंडळाचो निर्णय भायर उडोवंक जातालो. म्हणजे खऱ्या अर्थान ती 100% लोकशाय नाशिल्ली. आनी म्हणून एक विचार जातालो आनी केन्ना केन्नाय मागणी वयर सरताली की आमकां संघ प्रदेश दर्जो इल्लो वायटाक पडटा, कित्याक मोठे प्रकल्पांच्यो फायली दिल्लीक धाडच्यो पडटात, थंय त्यो म्हयन्याचे म्हयने किंवा वर्सांचे वर्सां रखडटात आनी ताका लागून उदरगतीची गती मंदावता. हे खातीर घटक राज्य आमकां जाय ही मागणी केवळ इच्छा किंवा मागणी लोक व्यक्त करताले. पूण निमित्त जालें तें आंदोलनाचें आनी थंय तेन्ना लुइजीन फालेरो आमदार, हांवूय तांचे बरोबर आसा विधानसभेत अपक्ष म्हणून, तांणी एक राजभास विधेयक मांडलें खाजगी आनी तें सरकारान फट्ट करून भायर उडयलें. इंट्रोड्यूस पसून करूंक दिलें ना आनीक भायर उडयता आसतना कोंकणी भाशेक कुस्कुटायिल्ले भशेन केली. हातूंतल्यान जी कीट उसळ्ळी तातूंतल्यान एक आंदोलन उबें जालें. सुरवात जाली ती लेखक, कलाकार, कार्यकर्ते, शिक्षक हांणी फुडाकार घेतलो आनी एक व्हडलो मोर्चो पणजेंत काडलो. तातूंतल्यान हाजी खरसाण जाणवली.
आनी मागीर तातूंतल्यान कोंकणी प्रजेचो आवाज ही संघटना निर्माण जाली आनी ते संघटनेन 3 मागण्यो मागल्यो. पयली, गोंय सरकारान राजभास कायदो पास करचो. दुसरी, केंद्र सरकारान गोंयांक राज्याचो दर्जो दिवचो. पयली ऑफिशियल मागणी किंवा कलेक्टीव लोकांची मागणी ही वयर सरली ती ह्या वेळार. हाजे पयलीं कोण कोण विचार मांडटाले. एक कोंकणी प्रजेचो आवाज नांवाचें आंदोलन, एक संघटना, आनी तिजी ही मागणी की केंद्र सरकारान गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो दिवचो. तिसरी मागणी, कोंकणी भाशेचो आस्पाव संविधानाचे 8वे अनुसूचीत करचो. आनी हे 1985च्यान जेन्ना तें विधेयक भायर उडयलें थंयच्यान आंदोलन चालू जालें आनी वर्स वयर चल्लें. मदली काळांत तेन्ना प्रधानमंत्री राजीव गांधी ते गोंयांत पावले. गोंयांत पावले ते कसले तरी सरकारी कार्यावळी खातीर. ते गोंयांत आयिल्ले आसतना पत्रकारांनी तांकां एक प्रश्न विचारलो की गोंयांत एक आंदोलन चलता आनी त्या आंदोलनाची एक मागणी आसा की गोंयांक राज्याचो दर्जो दिवचो. हाजेर केंद्र सरकाराचें धोरण कितें? त्या वेळार प्रधानमंत्री राजीव गांधीन जी जाप दिली ती खूब अर्थपूर्ण आसा. ती जाप अशी, पयलीं तुमचो भाशेचो प्रश्न सोडयात. तो सुटावो जालो की आमी रोखडोच ह्या तुमच्या दुसऱ्या मागणे विशींचो विचार सुरू करूंक शकतात. हाका एक बॅकग्रावंड आसा आनी तो बॅकग्रावंड असो की 1956 वर्सा केंद्र सरकारान स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन एक्ट नांवाचो कायदो केलो. ब्रिटिशाच्या काळांत एडमिनिस्ट्रेटीव झोन्स आशिल्ली, भाशेचो संबंद नाशिल्लो. एकाच झोनांत 2-3 भाशा उलोवपी लोक आसताले. पूण जेन्ना संविधानाचेर चर्चा चलताली तेन्ना एक विचार आयलो की भारतांतली सांस्कृतीक विविधताय सांबाळून दवरपाक सगल्यो भाशा सांबाळून दवरच्यो. म्हणून हिंदी राष्ट्रभाशा जाली ना. हिंदीक फक्त राजभाशा केली केंद्राची. कारण एक जर भाशा केली बाकीच्यो सगळ्यो भाशा फाटीं पडटल्यो आनी संस्कृती भाशेचेर आदारून आशिल्ल्यान सांस्कृतीक विविधताय नश्ट जातली. आनी म्हणून भाशेचेर आदारिल्ली राज्यां करची. म्हणजे प्रत्येक राज्याक आपले भाशेचो अभिमान दिसतलो आनी ते राज्य ती भास आनी संस्कृती वयर काडूंक वावुरतले हो विचार आशिल्लो. म्हणटकच राजीव गांधीन जी जाप दिली, पयलीं भाशेचो प्रश्न सोडयात, ताका ही पार्श्वभूमी आसा. सादी गजाल समजुया, गोंयचे विधानसभेन मराठीक राजभाशा केल्ली जाल्यार गोंयचें खात्रीन विलिनीकरण जातलें आशिल्लें. कारण शेजराक एक व्हडलें मराठी राज्य आसा, ताका तेंकून एक ल्हानशें दुसरें मराठी राज्य खंयचेंच सरकार करचें नाशिल्लें. पूण जेन्ना कोंकणी ही राजभास जाली, राजभास कायद्या प्रमाणे, अखेर आंदोलनाच्या प्रभावा सकल सरकाराक नमचें पडलें आनी सरकारान राजभास विधेयक हाडून कोंकणी ही एकमेव राजभास केली. म्हणटकच केंद्र सरकाराचें काम सोंपें जालें. आतां हे विशींचो रिकॉर्ड कोणें बरोवन दवरिल्लो ना. पूण म्हजो तर्क असो की ज्या खिणाक कोंकणी ही राजभास जाली त्या खिणाक 1956चो स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन एक्ट आमकां लागू जालो आनी केंद्र सरकार विचार करूंक लागलें की आतां हांकां राज्य दिवंक फावता. दुसरी गजाल, संघ प्रदेश चलून 24 वर्सां जाल्लीं. म्हणटकच नेहरूचे दोळे मुखार जी 10 वर्सां आशिल्लीं ताजे परस दुपेटीन चड जाल्ली. म्हणटकच आतां गोंय राज्य जावपाक फावता हो विचार केंद्र सरकारान जालो आसूंक जाय असो म्हजो तर्क आसा. म्हजे नदरेन काँग्रेस पक्षाचें धोरण तुमी सांगलां तशें स्पश्ट आशिल्लें. पूण जे काँग्रेस आमदार आनी मंत्री विधानसभेंत आशिल्ले तांचें सगळ्यांचें तें मत नाशिल्लें. देखीक मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे आशिल्ले आनी राणे हे काँग्रेसींत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षांतल्यान आयिल्ले. म्हणटकच महाराष्ट्रवादी गोमंतकाचें जें धोरण आसा तो हँगओवर घेवन आयिल्लें.
आनीक ते कोंकणीचे विरोधक पसून हो शब्द वापरलो ना जाल्यार व्हडलेशे समर्थक नाशिल्ले. आनी म्हणून हो प्रॉब्लेम जालो तो की काँग्रेसी भितर दोन गट जाले. एक कोंकणी राजभास जाय म्हणपी आनी दुसरो मराठी राजभास जाय म्हणपी. आनी त्या दुसऱ्या गटाचे फुडारपण प्रतापसिंग राणे कडेन आशिल्लें. आनीक त्या काळांत जे दोन केंद्रीय फुडारी गोंयांत आयले ते कित्याक आयले तर आंदोलनाक लागून आयले नात. ते कोंकणी प्रजेचो आवाजाक लागून आयले नात. ते भिले की ह्या इश्यूचेर काँग्रेस पक्ष फुटत म्हणून. कारण दोन गट स्पश्ट जाले. त्या वेळार मराठी खातीरय एक आंदोलन चलतालें. एक गट ताका समर्थन दिवपाक लागलो आनी दुसरो गट कोंकणी प्रजेच्या आवाजाक तेंको दिवपाक लागलो. इतलो की सरकारांतले मंत्री कोंकणी प्रजेच्या आवाजाच्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान उलोवंक लागले, भाशणां करूंक लागले की आमकां राजभास कोंकणी जाय म्हणून. म्हणटकच काँग्रेसींत सारके दोन तट जाले. दोन तट जाल्ल्यान काँग्रेस फुटत ह्या भंयान घर राज्याचे तेन्नाचे घर खात्याचे राज्य मंत्री चिंतामणी पाणीग्रही आनी काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस आर.एल. भाटिया हे दोगूय गोंयांत आयले. गोंयांत येवन काँग्रेसच्या ह्या दोनूय गटांक मेळून तांची भुमिका समजून घेतली. कोंकणी प्रजेचो आवाजाच्याय प्रतिनिधींक ते मेळ्ळे. मराठी राजभास मागताले तांच्याय प्रतिनिधींक ते मेळ्ळे. आनी निमाणे कडेन तांणी दोनूय काँग्रेसच्या गटांक एकठांय हाडून एक फॉर्म्युला सुचयलो आनी त्या फॉर्म्युला प्रमाणे राजभास विधेयकचो ड्राफ्ट तयार जालो. भंयान की काँग्रेस फुटची न्हय. आनीक सभापती त्या वेळार दयानंद नार्वेकार तांणी म्हाका सांगलां त्या प्रमाणे किंवा जाहीरय उलयल्यात ते की फॉर्म्युला असो आशिल्लो की क्रिस्तांव समाजांतल्या आमदारांनी रोमी लिपीचो हट्ट धरचो न्हय आनीक हिंदू आमदारांनी मराठीचो हट्ट धरचो न्हय. हो फॉर्म्युला आनी त्या प्रमाणे कोंकणी ही राजभास आनी मराठीचो दोन कामां खातीर वापर हो मूळचो ड्राफ्ट. हें बील जुलय 1986 वर्सा मांडलें. बील 87 येवंक ना. विधेयक मांडलें ते 1986 वर्साच्या जुलय म्हयन्यांत आनी तें विधेयक जर वाचत तातूंत मराठीचो वापर फक्त जायराती खातीर, कम्युनिकेशना खातीर आनीक जायराती आनीक कम्युनिकेशन ह्या दोन कामां खातीर आसा अशें तें विधेयक आसा. मदीं एक चिकान जालें आनी तें चिकान अशें की जेन्ना 4 फेब्रुवारी 1987 चर्चेक आयलें हें विधेयक तेन्ना सुभाष शिरोडकार हांणी एक एमेंडमेंट सुचयलो. म्हाका इल्लोय दुबाव ना की हो एमेंडमेंट खरो सुभाष शिरोडकारांचो न्हय. कित्याक भाशा आसा ती सामकी कायद्याची म्हूण तो पॅराग्राफ कायद्या खात्यान तयार करून दिल्लो म्हणून कळटा. आनी तो एमेंडमेंट तांणी सुचयलो. बाकीच्यांनी कितलेशे एमेंडमेंट सुचयले. सगळे एमेंडमेंट सरकारान भायर उडयले आनी फक्त तो एमेंडमेंट पास केलो ज्या एमेंडमेंटा प्रमाणे मराठी भाशेचो वापर राजभाशा न्हय मराठी भाशेचो वापर कसल्याय कामाक करूं येता. म्हणटा जो स्कोप फकत दोन कारणां खातीर आशिल्लो तो स्कोप वाडयलो. कशेंय जावं 4 फेब्रुवारी 1987 दिसा विधेयक पास जालें आनी 14 एप्रील 1987 दिसा ताका नायब राज्यपालांची संमती मेळून तो कायदो जालो. आतां हो कायदो जातकच सगळे संवसाराक देशाकच न्हय एक गजाल स्पश्ट जाली की गोंयची सांस्कृतीक अस्मिताय कोंकणी. आनीक भाशावार प्रांत रचनेन हेंच पळयलां. मराठी भाशेचें महाराष्ट्र केलां, गुजराती भाशेचें गुजरात केलां, कन्नड भाशेचें कर्नाटक केलां, तामीळ भाशेचें तामिळनाडू केलां, बंगाली भाशेचें वेस्ट बेंगाल केलां. म्हणटकच जर कोंकणी ही अस्मिताय सांस्कृतीक अस्मिताय गोंयची जाल्यार गोंयचें राज्य जावपाक फावता असो विचार केंद्रांत सुरू जालो असो म्हजो तर्क. कित्याक हाका रिकॉर्ड मेळना आनी घडये हो तोंडीच चलतालो असो येता. पूण सगळ्यांच्या मनांत हें जालें हाका विरोध नाशिल्लो
हाका विरोध नाशिल्लो. आनीक मदीं खंयचे तरी स्टेजीचेर म्हणजे 4 फेब्रुवारी 1987 आनीक 30 मे 1987 ह्या 4 म्हयन्याच्या मदीं केन्ना तरी केंद्र सरकारान हो निर्णय घेतलो. ऑफिशियली तो अनावन्स केलो ना, पूण हो निर्णय घेतलो की गोंयांक राज्य फावता, राज्याचो दर्जो फावता आनी तो दिवचो. केन्ना दिवचो आनी केन्ना घोशणा करची हें ठरलें ना. हांगा तेन्नाचे खासदार शांताराम नायक हांचो एक रोल म्हत्वाचो आसा. निर्णय घेवपाक तांची कांय गरज पडली ना, निर्णय आपशींच जालो ह्या मुद्द्या वेल्यान. पूण तो बेगीन जाहीर जावचो ह्या खातीर शांताराम नायक सरकाराक दंगशीत रावले. प्रधानमंत्र्यांक संदी मेळटा तेन्ना तांणी ताची याद करप आनी जाहीर करात, घोशणा करात अशें सांगप. आनी प्रधानमंत्र्यान सांगप ताका राव मातशें पासियेंस काड, करया म्हूण. आनी शांताराम नायकान आमकां सांगलें त्या प्रमाणे एक दीस तांकां निरोप आयलो की 0 ओवराक हो विशय तूं मांड म्हूण किंवा हो प्रश्न विचार. त्या प्रमाणे शांताराम नायक हांणी प्रश्न विचारलो आनी ताका जाप दितना प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांणी घोशणा केली की गोंयांक राज्याचो दर्जो दिवपाची निर्णय आमी घेतला. म्हणटकच हो इशू थंय मेकळो जालो केंद्र सरकारा पुरतो. आनी मागीर रोखडेच 30 मे 1987 दिसा स्वता राजीव गांधी गोंयांत येवन राज्य दर्जाचें उद्घाटन जालें. म्हणटकच 4 म्हयने बसून वचूंक ना, 4 म्हयन्यां परस कमी. 4 फेब्रुवारी 1987 आनी 30 मे 1987 हरशीं सरकारांतलीं कामां ह्या गतीन जायनात. पूण गोंयकारांच्या मनाची इंटेन्सिटी तांणी पळयली, गोंयकारांची मागणी आनी तें आंदोलनूय जाल्लें जशें आंदोलन ताजे पयलीं केन्ना जालें ना गोंयच्या इतिहासांत. हें सगळें मतींत धरून केंद्र सरकारान जाता तितले बेगीन तो निर्णय घेतलो आनी तो मागीर ह्या पद्दतीन जाहीर जालो. खूब निर्शेणेन मन भरता जेन्ना आमी राज्याची मागणी करताले. ताजे फाटल्यान भावना आशिल्ली ती अशी की गोंयचो 3000 वर्सांचो इतिहास मेळटा. ह्या 3000 वर्सांच्या इतिहासांत कितल्यो राजवटी आयल्यो आनी कितल्यो राजवटी गेल्यो. गोंयकारांनी केन्नाच गोंयचें राज्य चलयलें ना. राजा तेन्नाचे राजेशाही, पूण केन्नाच गोंयचो राजा जालो ना. हे खातीर स्वातंत्र्य मेळटकच आमी केवळ एक भारत देशाचे वांटो जाले इतल्यान आमकां स्वराज्य मेळ्ळें असो अर्थ जायना. स्वराज्य म्हळ्यार आपणें चलयिल्लें राज्य, सेल्फ रूल. तो सेल्फ रूल म्हणजे देशा भायर न्ही, देशा भितरच, देशाचो एक घटक म्हणून. ही भावना 100% गोंयकारां मदीं आशिल्ली अशें हांव म्हणचो ना, पूण बहुसंख्य लोकां मदीं ही भावना आशिल्ली की आमकां स्वातंत्र्य मेळटकच स्वराज्य मेळपाची गरज आसा. आमी राज्य चलयलें ना, आतां आमी राज्य चलोवया. आनी तेन्नाची दुसरी भावना अशी आशिल्ली की भौगोलीक आवाठान गोंय ल्हान, अवघे 11 तालुके, आतां एक वाडून 12 जाल्यात. तेन्ना सुरवातीक एकच डिस्ट्रिक्ट, एकच जिल्लो, आज 2 जाल्यात. पूण जालें जाल्यार ल्हान. तेन्ना ल्हान राज्य एडमिनिस्ट्रेशनाक बऱ्याक पडटा. हें सगळ्यांकच पटलां. उत्तर प्रदेश फुटून 2 जाले, बिहार फुटून 2 राज्यां जालीं, मध्य प्रदेश फुटून 2 राज्यां जालीं. हें ताजे फाटलें कारण की सरकाराक पसून कळूंक लागलें की मोठें राज्य हें चलोवपाक अनबिल्डी जाता. सगळे कडेन सरकारी राजकारबार सारको पावना आनी म्हणून ल्हान राज्य आसप बरें. म्हणटकच ही आमची तीच भावना आशिल्ली. ल्हान राज्य जाल्ल्यान काणकोणच्यान भायर सरल्यार दनपार मेरेन तूं पेडणे पावता. म्हणटकच खंयच्याय कोणच्याच्यान मनशाक पणजे येतलो, मंत्र्याक मेळटलो, आमदाराक मेळटलो आनी कोणाक मेळटलो जाल्यार सामकें सोंपें जाता आपलीं कामां फुडें व्हरपाचे नदरेन. म्हणटकच आमच्यांनी गोंय हें ह्या पद्दतीन एक आदर्श राज्य, एक गोंयांतलें नमुनेदार राज्य करूं येता देशांतलें. कित्याक गोंयकारा कडेन बुद्ध आसा, कला आसा, राज्य करपाची गूण आसा
तर ह्या सगळे गुणांचो उपयोग करून आमच्यांनी गोंय हें एक आदर्श शब्द हांव जाता तितलो टाळटलो, कित्याक आदर्श म्हणटा ती स्टेज खूब वयली, ती देशांत खंयच ना. पूण नमुनेदार पळयात गोंयचे कडेन गोंय कशें चलता तें, गोंय कशें हो विशय फुडें व्हरता तें अशें कोणेंय म्हणचें आनी ताजो आमकां अभिमान दिसचो, अशी तरेची भावना आशिल्ली. आज दुर्दैवान खूब मोठी निरशेणी आसा. कारण गोंयाक लोक वळखतात ते सगळे वायट कारणां खातीर. गोंयाक लोक वळखतात व्यसनां खातीर, गोंयाक लोक वळखतात कासिनो खातीर, गोंयाक लोक वळखतात ड्रग्सां खातीर, गोंयाक लोक वळखतात पक्षांतरां खातीर, जीं पक्षांतरां लोकशायेचो विश्वासघात करतात, लोकांचो विश्वासघात करतात. म्हणटा आनी राजकारबार बरो चलना. मदले मदले काळांत थोडो थोडो बरो चल्लो तो ना न्ही, पूण हालींच्या काळांत हो कारबार बरो चलना. आनी ज्या जाग्यार येदो मोठो भ्रश्टाचार आसा, भ्रश्टाचार म्हणजे फक्त पयशांचोच न्ही आनीक वेव्हारांतलोच न्ही. म्हजे नदरेन एका पक्षाचे तिकेटीचेर वेंचून आयिल्लो मनीस जेन्ना दुसऱ्या पक्षांत उडी मारता तो मोठ्यांत मोठो भ्रश्टाचार आसता, तो विश्वासघात आसता. म्हणटकच अशें राज्य हें बरें चलूंक शकना. हें राज्य बरे गुणांचें दर्शन घडयना. आनी देखून जें कितें सपन आमी दोळे मुखार दवरिल्लें कोंकणी राजभास मागतना किंवा घटक राज्य मागतना, तें सपन अजून खरें जावंक ना आनी ताजी निरशेणी मनांत आसा. एक चूक कांय लोक करतात आनी ती दिशाभूल खऱ्या अर्थान. ती कशी तर राजकारबार जर सारको चल्लो ना हें घटक राज्याक लागून जालें म्हणटात, हें चूक. घटक राज्य म्हणटा तें साधन. तुका एक यंत्रणा दिल्या, तुका निर्णय घेवपाचें पूर्ण 100% स्वातंत्र्य दिलां. आज राज्यपाल म्हणटा तो नांवाचो, मानाचो, पूण ताका खरी सत्ता ताज्या हातांत ना. खरी सत्ता मंत्रिमंडळाच्या हातांत आसा. संघ प्रदेशा परस वेगळें तें हें. संघ प्रदेशांत खरी सत्ता एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन म्हणजे नायब राज्यपाला कडेन आशिल्ली, ती खरी सत्ता आज मंत्रिमंडळा कडेन आसा. आनी अशें आसुनूय ह्या आमच्या ल्हानशा गोंयांत राजकारबार सारको चलना. म्हाका दूख भोगता सांगपाक की 60 वर्सां जावन गेलीं आमचे मुक्तीक आनी अजून लोक उदका खातीर बळवळटा. 60 वर्सां उपरांत अजून लोकांक सारकी अखंड वीज पुरवण मेळना. ह्यो गरजो सामक्यो बेजीक गरजो. म्हणटकच बेजीक गरजो जर आमचें सरकार भागोवंक पावना जाल्यार घटक राज्याचो सारको उपेग केलो अशें हांव म्हणचो ना.